कोरगावच्या बादे वाठारात थळावे फाटले 4 महिने सावन उदका खातीर वळवळे काडटात। उदकाची बिलां नेमान येतात, पूण प्रत्यक्ष उदका पुरवण जायनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खर नाराजी उक्तायल्या। सरकारान दखल घेवन उदकाचो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। कोरगावच्या बादे वाठारात फाटल्या 4 म्हयन्यासावन थळाव्याची उदका खातीर सामकी वायट परिस्थिती जाला। उदकाची बिलां मात वेळार येतात, पूण नळाक उदक येना अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या। थळावो पंच उमेश च्यारी स्वखर्चान टँकरांतल्यान उदका पुरवण करून थळाव्यांक हातूंतल्यान सुटका दिवपाचो यत्न करता। कायमस्वरुपी उपाय करपा खातीर भौशीक बांदकाम खातें आनी संबंदीत आमदारान बेगोबेग दखल घेवन हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्या बायलांनी केल्या। मजगती बादे वाठारासावन फकत 100 मीटर अंतराचेर फाटल्या 3 म्हयन्यासावन दर दिसा सुमार 1000 लिटर उदक फुकट वता, असोय गंभीर आरोप थळाव्या लोकांनी केला। जांभळीकडे आता कितले दीस जाले PWD कितें पाईप फुटला कितें जाला, कमीत कमी 3 महिने झाले इतले उदीक व्हांवता। कमीत कमी एक 15 ते 20 हजार लिटर सद्दां उदीक वेस्ट जाता। कोणूच रिपेर करून काय ना आनी आमकां उदक येना वयर आता कितले दीस जाले 6 महिने जाले उदकूच ना। ते कितें पाईप फुटला हे म्हणटा ते रेडी करून दिवपाक ना। आतां आनी म्हणटा टँकर धाडटाले आतां 15-20 दीस जाल्यार टँकरय धाडिना। टँकर धाडटा जाल्यार हाफ टँकरूच धाडटा, फुलीर धाडिना। कितें करतले कांयच ना। आमी हांगा कितले तरी उदीक वेस्ट जाता, दिसाक 15-20 हजार लिटर उदीक वेस्ट कितें म्हणून सांगतले, कोणूच पळयना। आनी कितले बडी ऑफिसान वचून कंप्लेंट केला PWD साहेबाक लेटर बसून दिला, आतां कोण कांय एक्शन घेयना। आमकां एक 6 महिने जाले आमकां उदीकूच येना। कनेक्शन आसा, फक्त बील बी भरता, फक्त उदीकूच ना आमकां। आनी मातशें सरकारान कितें लक्ष दिवंक जाय। आमी 10 वर्सां जालीं हांगा रावता, तेन्नाच्यान आमकां एक थेंबूय उदीक ना। आनी बील आमकां पयलीं येवन आसलें 0 बील येतालें, आतां मिटर चार्जीस येता आमकां। मदीं येताले कितके म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एकदां बारीकशे येताले, आतां ते बी बंद जाला आमकां येवपाक। आतां 6 म्हयने तरी जाले आमी फक्त बिलूच भरता आनी कांयच ना। आमी हे कपडे बी धुवपाक, आयदनां धुवपाक आमी बांयचें उदीक हाडटा आनी पिवपाक आमी बिसलरी विकतें बिसलरी उदीक हाडटा। आहा तो मातसो आमकां बरो आहा, तो तरी आमकां मातशें उदीक फोन तरी उखलता, सांगता बाबा ह्या टायमार मातशें सांगून धाडटा तरी तो च्यारी म्हणून तो मातशें आमकां हेल्प करता हिंगासर। जाल्यार ती कोणूच आमकां फोन उखलिना आनी कांय ना। आमगेर आतां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाता। पळयात मातशें आमकां कितें तुमी सरकारांनी पळयात मातशें आनी आमचें कितें तरी करात। आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम तरी सॉल्व करात आमकां। तेन्नाच्या टायमार सगल्यांनी सांगलें उदक घालता आमी, रस्तो करता, लायटी घालता म्हणून सांगलें। आमकां कांयच ना सदाय अशें, लायट ना आमकां, आमचे रस्तो करिना आनी उदकाचे आतां प्रॉब्लेम केला। आमी कितें करपाचें हिंगा, मातशें तरी पळयात तुमी। आमकां पयलीं उदक येतालें नळाक, सकाळीं येतालें केन्ना सांजचें येतालें। आतां येयत ना नळाक उदीक, 5-6 म्हयने जाले। आमकां टँकर हाडून घालतात, कोण हांगा लक्षच दिना। मातांच्या वेळार सगळे लोक येतात, म्हाका घाला तुका घाला म्हणून। आमी आतां पंचाक फोन मारला, ते सांगला टँकर धाडटा म्हणून। आतां पळया केन्ना येतात तो 2 दिसांनी उदीक धाडटा आमकां, पण तेचे पयसो घालून तो हें करता। अशें आमचे हांगा हाल जाल्ले आसा, अशें आमचे उदकाचे हाल जातात हांगा। आदी बरें येतालें, आतांच येयना उदीक आनी आमकां आतां ह्या लक्षय कोण घालिना। आमदार आसात ते हे पळयात म्हणटा, सगळें मरून काग जाल्या तेंची, उदक ना कितें ना। आमदार आलेकरा कडेन मागता आमचे एकदां उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो। तो जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना आमी ताका सांगलेलें, हां म्हणून तो गेलो। तेणी आमचो कायमचो हे प्रॉब्लेम मिटोवन उडोवपाचो। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार।